मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मते कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीक खासा आमचे मदें एक मानेस्त आसा जाणें तियात्रांचो अनुभव घेतला आनीक ते अनुभव घेत आसा म्हणटच ताचे लागीं भासाभास करुया. जाणें करून आमचे जे नवे पालकाचेर येतात तांकांय ताचो फायदो जावंक येतलो हातून इल्लोय दुबाव ना. चल तर शरण गोन्साल्वीस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करून दिवं. शरण भाई, जायतो तेंप जालो म्हाका तुजे लागीं भासाभास करूनशी दिसताली, पूण आयज योग मेवला. तरी आसतना आमच्या ऑडियन्सांक ह्या पालकाचेर तूं कशें भितर सरलें? पयली सुवातेर हांव तुका दिनवासता हे तुजे कार्यावळींत म्हाका उलोवंक तुवें एक संदी दिली म्हणून. तुकाच तशेंच तुज्या आख्या टिमाक आनी मागीर हांव दिनवासूंक आनी आर्गां दिता देवा बापाक, तशेंच सायबीण मांयक, सगळे सांत भोगतांक. पयले सुवातेर हांव पालकाचेर भितर सरलें ताचे आदीं तुका सांगूंक सोदतां. ल्हानपणींतल्यान म्हाका आवड एक्टींग तशेंच सिंगींग करपाची. इस्कॉलांत हांव चड उपकारी म्हज्या स्कूल टिचर्सांक, कित्याक तांकांच लागून हांव हांगा हे स्टेजीचेर माचयेर पावलां. म्हगे स्कूल टिचर्स एकदम एनकरेजींग. तुमी जाणा आसतली सर रोजफन्स, तेगे बायल सुकुफन्स, ती आमगे एक टिचर आहली. तशीच फाबियन डिकॉस्टा, तेगे मिसीस मेबल, ती आहली आमकां आमगे इस्कॉलां. सो सारकी एनकरेज करताली आनी आमगे बॅच म्हळ्यार म्हणूं जाता सारकी इन एक्स्ट्रा करिक्युलर एज वेल एज इन स्टडीज आमी सारकी ऑल रावंड अशें करून आमकां टिचर्सान आमकां हें केलोली, वयर काडलोली. आनी ताका लागून हांव आज देखून हांव हिंगा आहा. पयलीं म्हगे तियात्रां भितर सरपा कारण म्हणजे आमगे गांवां गाब्रियल फेर्नांदीस म्हूण एक भाव आहा. तो म्हाका कांतरां दितालो बरोवन आनी तेगे कांतरां हांव कॅथिकॅथिकल डेज अशें करून हांव तेगे कांतरां म्हणटालें. थिंग म्हाका झेवियर रिबेलो हो केळशीचो डायरेक्टर, तेणें म्हाका चोयलें सिंगींग कोत्तें आनी तेणें म्हाका तेगे तियात्रांक घेयलें. पयलो तेगे तियात्र आब्रास 2011 कॉम्पिटिशन शो, तेणें तितू म्हाका गायलें आनी तेदोसून हांव स्टेजीचेर आहा. हय, हांवूय ह्या आब्रास तियात्रा उदेशी म्हजी आनी तुजी वळख म्हाका उगडास आसा, कारण ताणें कावेलोसीं त्या हॉलांत हो तियात्र लोकां मुखार हाडलेलो. शरण, त्या पयल्याच तियात्राक हांवें तुका पळयलें आनी म्हाकाय तेन्ना दिसलें की तुज्या भितर जायतें कितें आसा. म्हाका दिसता हांवें तुका त्या दिसाक मुटलां काय म्हाका उगडास ना की तुजे भितर कितें तरी दिश्टी पडटा, जाणें करून ह्या पालकाची सेवा बरे भाशेन जातली. तरी आसतना त्या उपरांतचें तुजें तियात्र? ते उपरांत झेवियर रिबेलोगेलेच 2012 बागेल म्हूण बरयलें तेणें. 13 आसना, मागीर 14 आहलें, 15 आय थिंक 7 सोम नो आफ्टर दॅट 7 सोमदीर मागीर दान हे तेगले कॉम्पिटिशन तियात्र हितू भाग घेयला हांवें. मागीर केर तियात्र सांसिल दे बेनावलीम. मागीर हांव एंटनी अंबाजी म्हाका स्वता जेजू मनशाच्या रुपान
मागीर जुजे फेर्नांदीस बेनावली सोसात म्हणटाय ताका तेगे तूं म्हजो हांव तुजो आनी देव सोमेस्तांचो अशें करून मागीर तेज फाटल्यान म्हाका मोदें उगडास येना पूण तेज फाटल्यान मागीर तांकां परत हाडी नाकात किसान दे शिशिनी मागीर मोगाचो घोंटेर मिनी मारियो तेच्या पयलीं जायत केलें पूण म्हाका तेश करून उगडास येना मागीर वेलेन्सियो वाज गीद 2 आनी मागीर आंत रिसंटली केलो तो तुगे तेवतोन बाब कंपिटिशन शो ताच्या हुस्क्यान जी पळय हे कंपिटिशनाचे थोडे बहुत शो तूं न्हेसलां आनीक आतां नवोच म्हजोय तियात्र तूं न्हेसलां म्हणजे आमचो तियात्र तूं न्हेसलां तर ह्या कंपिटिशन शो आनीक जे कॉमर्शियली बाजारांत जे शो येतात हातूंत कितें वेगळोचार आसता वेगळोचार म्हणजे एक कंपिटिशन शो आनीक कमर्शियल शोआ मदें हांवें चोयल तो कमर्शियल तियात्रां चडशे सेटअप बी आसना अशें कंपिटिशन तियात्रां सेटअप सगल्यो प्रॉपर्टीज लायक प्रॉप्स सगळे आसताय आनी तेजेर तो शो येता लायक तूं ते यूज कोत्ता तेदो बरो शो येता दुसरें म्हणल्यार कमर्शियलां चडशी सारकी बोवाड इमोशन्स ना म्हणजे एशें कोन्न अशें कितें म्हणटो जाल्यार देखून सारकें होसान व्हडल्या आवाजान म्हणपाचें पूण वेरेज कंपिटिशन तियात्रां इमोशन्स घान तुज्यान बरो करून नॅचरल करूं जाता मागीर ड्रेसिंगा हाटेनूय कमर्शियलां भायर वयतो जाल्यार देखून तूं भायर वयतो जाल्यार म्हण तूं घाताय भायर वयताय घरान देखून आहा जाल्यार ते आंत ते भायले ड्रेसींग कोताय अशें पूण हितू कंपिटिशन तियात्रां घरा आहा जाल्यार घरान तूं हांगाचें आनी लायकवायज अशें करून आनीक तशेंच डायरेक्शन हांवें चोयल ते भाशेन कंपिटिशन तियात्रां जायतें डायरेक्शन मेळ म्हाका वेरेज कमर्शियल तियात्रां स्क्रिप्ट दिताय थोडे भोव डायरेक्टर दाखयताय न्हू पूण चडशी स्क्रिप्ट दिली तूं तुगे कॅरेक्टर बिल्डअप कोर अशें करून पूण आयज जेन्ना तूं हो तियात्र न्हेसलो तुजो तियात्र जालो आनीक तूं घरा गेल्या उपरांत तुजे अनुभव हो तियात्र नाचोन हांव घरा गेलें म्हणटरी खरें सांगोच म्हणल्यार सारकें हांव चड सॅटिस्फायड जालें सारकें दॅट हाव गिवन माय बेस्ट अशें कोन्न अशें तुवें डायरेक्शन दिलें मागीर आमी डिस्कस कोन्न हे पॉयंट्स ते पॉयंट्स अशें करून डिस्कस कोन्न आमी केलें आनी ते दिसा आमी आमगे बेस्ट स्टेजीचे ऑडियन्सा मुखार दवरलें घरा वचून म्हाका खरें हांव लायक आय वॉज वेरी सॅटिस्फायड वीथ माय एक्टींग खुशाल जालें हांव कित्या पासत खुशाल जालें तुज्या एक्टिंगाक काय आनी कोणें तरी तुका मुटलां शो जात थिंगा आहा सोगली हिंगा ग्रीन रुमा भायर येयलीं सारकी कॉम्प्लिमेंट दिवपाक आनी इतुलें बरें दिसलें लायक दॅट वी हॅव डन अ ग्रेट जॉब सगलीं येवन म्हणपा लागलीं नायस आं गूड वेरी नायस आनी सगल्यांक म्हाकाच न्हू सगळे आमगे एक्टर्स पळय आहलीं सिंगर्स पळय आहलीं तेंक सगळ्यां येन कॉम्प्लिमेंट केली लोकांक शरणभाई तियात्रांत भुमिका चडश्यो तुज्या पदरांत कसल्यो पडल्यात चडश्यो म्हाका पडल्या मायच्यो
आनीक रिसंटली गीत टुआ आय थिंक वेलेन्सियो वाज समथींग डिफरंट आनी म्हाका खरें बरें दिसलें तो कॅरेक्टर करपा आनी हेय तियात्रांत तूं गेल्या ग्रॅन्डमा जावपा अशें करून म्हाका डिफरंट कॅरेक्टर करपा म्हाका बरें दिसता फाटीं कितें जातालें माय 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 सगळें मायचेच रोल पडटाले सो म्हाका मातशें हें जातालें बट स्टील एज एन आर्टिस्ट हांव जाणा खंयचोय कॅरेक्टर करपा हांव रेडी आसपा जाय आनी आय एम रेडी फॉर दॅट स्क्रिप्ट हातांत पडल्या तेन्ना तुज्या तकलेंत थोडें कितें तरी प्रस्न तयार जाताले म्हणजे एक 70 वर्सांचे पिरायेची भुमिका आनी तें आपण कशें करतलें अशें कितें तरी जालां वय तेश कोन्न दिसता म्हाका आनी म्हाका दिसता हांवें तुका मोल्डे करून दिसत म्हाका जायत पाटी म्हणजे बट एज डेज वेंट बाय हांवें तें चिंतिलें कितें कोन्न हांवें इमॅजीन केलें कितें कोन्न दिसपा जाय 70 इयर्स आनी मागीर तेजी स्टडी केली आनी थोडी सजेशन्स बी घेयली क्लोज फ्रेंड्सां कडेन आनी मागीर म्हाका हें करपा इजी जालें कॅरेक्टर करपा तुका ह्या तियात्रांत कांतार म्हणून चान्स पडोंक ना वय आनी ह्या पासत हांव जायते दुखी आनीक तुजेर मातशें रागूय बी येयलो म्हाका चड उमेद कांतार करपाची आनी तुवें दिलो म्हाका दुयेत पूण मागीर म्हाका कळोन आयलें तो कॅरेक्टरा भायर तो म्हणल्यार ते कांतार म्हणटो म्हणल्यार ते कॅरेक्टरा भायर सरोंक पडटालें म्हाका आनी दॅट वूड बी डिफिकल्ट तेका लागून म्हाका मागीर कळ्ळें बेस्ट बरें जालें हांवें तो तें कांतार घेवना तें फाल्यां सकाळीं एरनाक टेस्ट करूंक व्हरूंक जाय तूं घरा हांगा पावता म्हणून उशीर जातलो कितें बरें जायना जॉन प्रेमा जॉन कितें उलयता सारकें सांग हांव तुजी कांयच सोजमोक ना जॉन सोजमोक ना म्हणल्यार कितें आज लोक तुका उलयताले पयलीं आतां प्रेमाक उलयता तुमच्या रोजा रावता म्हणून सांगताय आज कितें म्हणल्यार प्रेमाक ना तुमच्या घरान राज करता सांगताय इतलेंच बरें जॉन लोकांचे खबरो ह्या कानान आयकोन दुसऱ्या कानान भायर उडयता तातूंतूच शाळेपण आसा आनी जाणा जाव जॉन कोण लोक दुसऱ्याच्यो गजाली करिना ज्या कोणाक कांयच काम ना जो कोण बेकार आसा तीच असली लाड्यापणां करून पावता आनी आमी आदीं फुडें जाणा आसली की आमच्यो असल्यो खबरो दावांत जातल्यो म्हणून कित्याक कोणूय क्रिस्तांव मनीस आपली कूड जीएमसी पेटोवंक फुडें सरोना एका पंगडांतल्यान नाचता आसतना जरी तो पंगड बरो आसत जाल्यार तुजी भुमिका बरी जावं येता वय बरी जावं येता आनी हांवें हें चोयलां आमगे कॉम्पिटिशन तियात्रां स्टार्ट जाल म्हणटरी तियात्र वेरी डिफरंट लायक हांवें तें रिहर्सलां चोवना म्हणजे अशें करून आमी रिहर्सल कोतालीं होरें आमी बरे भाशेन रिहर्सल कोतालीं आनी जायत दीस आमी रिहर्सल केला जायत तोकोच केला हो तियात्र रिलीज म्हणजे स्टेजी परफॉर्म केलें तें तसोन ते दिसा एक आर्टिस्ट म्हज्यान म्हणूं येता एक एक्टर एक्ट्रेसान आपणागे बेस्ट दिलां आनी दुसऱ्यान मुज बरें कोण एक्ट कोता तेणें बरें दिलें म्हूण म्हाका दिसता हांव बरे भाशेन करपा पावलां लायक फॉर एग्जाम्पल एंडींग पड्ड्या प्रिंसिपल सारको पॉल्ट एश कोन्न तूं सांगनाक म्हाका आय वॉज सो म्हाका कितकोन रॉडचें म्हाका सारकें कितू फील जालें आनी मागीर बरें केलें तेशें कोन्न फॅमिला तेशें कोन्न एंटनी तें आपणागे बेस्ट दिलें म्हूण हांव मुगे बेस्ट दिवपा पावलां देखून हांव म्हणटा तुजे बारा कोण परफॉर्म कोता तेणें तर बेस्ट दिलें जाल्यार हांवूय मुगे बेस्ट दिवपा पावता अशें हाचे उद्देशी तो पंगड एक मजबूत पंगड जाता हय सारकें
शरण एकूच देखावो पूण वेगवेगळ्या वेळांचेर पड्डे चलताले तर हातूंतल्यान तुका कितें मेवलें अशें दिसता? हय जायत जाणांनी सांगिलां चोय फर्स्ट सिनी हांव रोप सुकोंक आयलो आहा तो काटां लायक आमी एवरीडे लायफान आमी तेशें करून कोताय चोय फर्स्ट सिनी आमी लायक सकाळीं रोप सुकोंक घाताय तेदो हांवें कांत म्हणला जायत जाणांनी तेचे बरें सांगिलां लायक बरें दिसतालें तो कांत मोडटा आसतना रोप काडटा आसतना मागीर भाजी मोडटा तें जाल्यार लायक मिड डे कोण म्हाका फोन करून सांगिलां स्पेशली होरें शेरोन तो इतुलो बोर दिसतालो म्हाका मुगेले शेमांगे उगडास येयलो कित कोन्न ती आदले तेंपारूय तेशें कोन्न बसोन भाजी मोडटालीं एकदम बोर दिसतालो मागीर तेशें कोन्न लायक 1:30 इन द मॉर्निंग कितकोन लायट पेटोली मागीर आम देर उगोळ्ळे आनी आम लायक ते फील येयलें लायक अर्ली इन द मॉर्निंग अशें आमी तितूकू आहा अशीं लायक तेदो मागीर मुगे नातवां हांव पेज लायत तेदो तेश कोन लायटीन बोर भाशेन ते आमकां फील लायटीचेर आमकां बरें फील येयलें लायटीचो जायतो फील मेवला मागीर तेशें कोन्न म्युजीक बॅकग्रावंड म्युजीक ताणें सांगात दिला हय ताणें सांगात दिला आनी तेशें कोन्न आमगे पड गाड आहलो थंय शॉप आहलोलें मागीर कोण तो आमगेलो लिनो आमलेट लिनो आनी हें स्विझल हें घेवन आहलें आमलेटी गाडो बरें दिसतालें सारकें लायक आम होरें ती जिवीत जियेताय तेशें कोन्न दिसतालें पूण म्हाका मातशें दूख जाली जेन्ना हांवें तें कोण तरी बरयलां पेपराचेर म्हणजे आमी प्रॉप्स बी यूज केले नाय आनी एशें कोन्न दूख जालें म्हाका कित्याक आम सगळें यूज केलां लायक लोक सांगोता म्हणजे आम फोट मारूं जायना कित्याक ऑडियन्स आहलो थिंगा लोक सांगोता आमकां अरे कितू जाणान म्हूण म्हाका अरे तेणें कित हें बरयलां म्हणजे प्रॉप्स यूज केले नाय आनी दुसरें बी पयरूच एक आमचो प्रकाश कामत हाची एक मुलाखत जाल्या म्हणजे ताका गुलाब एवॉर्ड मेवला आनी त्या दिसाक प्रकाश कामतीन आपली स्पीच केल्या तातूंत ताणें म्हटलां की थोडे फावटी पत्रकार जें कितें घडलां ताचेर सोडून भलतेंच बरयतात आनीक लोकांनी हाचेर आवाज काडपाचो गरज आसा तो थोडे फावटी अशें जाता पूण हांव म्हणटा तेशें कोन्न जावपा शिरीपणा कित्याक चोय आमी तूं हार्ड वर्क कोताय एफर्ट्स घाताय आनी तेशें कोन्न कोणें अशें कोन्न कमेंट माल म्हणटरी मागीर आमकांय दूख जाता लायक इतू काम कोन्न आमी इतू एफर्ट्स घालन आमकां कांय न्हू वेस्ट जालें न्हू तेशें कोन्न केल्यार तांकां बरोवपाक कांयच कुस्तार पडना जे भाशेन ते तांकां जाय ते भशेन बरयतात पूण आमी चडूय तांचें आयकोन घेवप ना हय सारकें कितें बरयताय तें बरोवन दी पूण आम जाणाय आनी ऑडियन्स जाणाय आम कितू एफर्ट्स घायलो आहाय ते सो वी टेक इट पॉजिटिवली लायक चलया मुखार या आमकां जायते सोकोलूय काडपा आहाय आनीक आद दीन वयर काडपाचे जायते जाणां आहाय
शरण सुरवातेकूच तुवें म्हटलां की जायतीं कांतारां तूं म्हणटालें आनीक तुज्या टिचरींनी तुका हात दिवन वयर काडलें. खरेंच ह्या वेळार आमी तांचो उगडास कोत्ता आसतनाच तांच्याच पासत एक कांतार तूं भेटोवचें ना? ऑफकोर्स हें कांतार म्हाका चड आवडीचें आनीक ते हें सारकें आमी गाजयलां नॉर्थाक आनी सावथाक तशेंच जायते म्युजिकल शोआंनी. हें हांव एंड्रू बारा म्हणटालें दुयेत आनी हांव तुका एकूच म्हण दाखयतां. मोग 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 केला हांवें तुजो काळजान भितर पेटला उजो कोणाच्यान पालोवन नेचो तुराचो म्हज्या काळजाचो. मोग 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 केला हांवें तुजो काळजान भितर पेटला उजो कोणाच्यान पालोवन नेचो तुराचो म्हज्या काळजाचो. कार्नवाल खेळांचेर कितें तरी तुवें म्हणटालें मागीर त्या उपरांत तुजी गाडी मुखार वचत रावली. कार्नावाल खेळ हांव 2015 हांव सांसिल दे बेनावली एक नाचवता आनीक ते हेडान आमकां जुजे फेर्नांदीस सोसात तो आमकां डायरेक्ट कोता. तितूनूय हांव जायतें शिकिलां. तो सारकें तुका रडयता म्हणजे म्हाका जायते फावट फील जालां लायक ना तूं हें करूंकूच जायें म्हणजे सारकें भायर काडटा तुगेलें ना करपाकूच जायें अशें करून. आनी जे पावट म्हाका तियात्रान म्हाका रोल करपा मेळनाय न्हू लायक अशें करून ब्रेक आवट आनी तशें करून म्हाका ते हेडां जायते चान्स मेळ्ळे तशें करून रोल करपा. ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स कसो आसता? एकदम बरो. लोक सारको बोगले आसत म्हणटरी एकदम बरो दिसता लायक खंयच्याय पॉयंटार आनी बरो जालें म्हणटरी लायक हें कोताय लोकडी क्लॅप कोताय बरो दिसता उर्बा येता. आनीक म्हणटा कितले सुमार शो तुमी दिसाक कोत्ताली? दिसा लायक 5 म्हळ्यार 3 पार्टी त्यो सो 5 पार्टी कोताली आमी म्हणजे 15. आतां कार्नवालाचे खेळ कॉमर्शियल तियात्र आनी सर्तीचे तियात्र हातूंत खरी मजा खंय येता? हेर तियात्र तशेंच कमर्शियल तशेंच कंपिटिशन तियात्र हे तिनूय म्हाका लायक जाताय. पूण कंपिटिशन तियात्रा बरें डायरेक्शन मेळटा तशें आमगे हेडांकूय मेळटा. आनीक हेडान आमकां कितें बरी उमेद तशेंच हांवें हे पाट कंपिटिशन शोआ चोयलां आमगेल्या. पयलीं हांव कला एकेडमी कंपिटिशन शो केले तेदो हांव चोयतालें तेशें करून लायक आफ्टर एवरी पड्डो लोक क्लॅप मारता आनी उर्बा येताली बरें आनी तेज्या बरें करून दिसतालें. आफ्टर एवरी सॉंग आफ्टर एवरी कॉमेडी अशें करून लोक क्लॅप केले म्हणटरी आनी उर्बा येताली. आनी तेंच हांवें आतां आमगे हिंगा रविंद्र बाबनाकूय चोयलां हे पाटी. हेज्या पयलीं हांवें चोवना अशें करून हे पाटी चोयलां हांवें लायक आफ्टर एवरी पड्डो आफ्टर एवरी लायक लोकां बरो दिसत ते पॉयंटाचेर लोकांनी क्लॅप केलें आनी इतुली उर्बा येताली तेदो सारकें एक्टींग करपा खरेंच एकदम बरें दिसतालें एक्टींग करपा. शरण कोणे तरी पार्थ चलता चलता तुज्या एका डायलॉगाक एका विचाराची मनशां आमी कांयच एक बदल जावचो ना तेका हाका जायत्यो ताळयो हय हय जायत्यो ताळयो आनी पडले. उपरांत तुका मातसो वगत रावचें पडलें दुसरो डायलॉग. हय हय सारकें. हय म्हणटच हे अनुभव मनशाक वयर काडटात. हय ऑडियन्साचोय आमकां जाय तो सपोर्ट आहा लायक आमगे को आर्टिस्ट डायरेक्टर्स आनी आमगे फ्रेंड्स आमकां सपोर्ट कोताय ते भाशेन हांव म्हणटलें ऑडियन्स जेन्ना आमकां क्लॅप मान उर्बा दिताय स्टेजीचेर कोण पड एक्ट कोताय सिंगींग कोताय तांकां तेन्नाय आमकां आनीक उर्बा येता हांव बरो भाशेन करपा आनी तेज्या बरो करपा आनीक उमेद येता. शरण खरेंच हांव खूब खुशाल जालो कारण तुज्या काळजाचे खोलायेकतान तुवें प्रयत्न करून एका तियात्राक वेंग मारली. म्हाका दिसता हांवें तुजे बरोबर जायते तियात्र केल्यात आनीक ह्या तियात्राक म्हज्या तियात्रांत हांव म्हणटा की हातूनय तुवें एक वांटेकार जावन बरें दिवपाचो प्रयत्न केलो. तर तुका जो प्रतिसाद मेवला ताचेर तुजें मत? ह्या तियात्राचेर म्हाका जायते जायत जाणांनी फोन करून म्हाका येवन मेळ्ळाय
एकदम बरो तियात्र बरें हा डायरेक्शन कितका म्हणटा सारकी डायरेक्शन ते भाशेन आनीक तशीच कॉमेडी म्हाकाय बी बरी लागल्या आमगे लिनो आनी स्विझर्लंड बरो जस्टीस केला कॉमेडी तशेंच कांतरां हांवें कांतरां चडशीं चोयलीं नाय पूण हांव मुगे कॅरेक्टरां एंग्रो आसतालें तेदो थोडी हांवें चोयलें सिंगर्सांनी आपणागे काम बरो भाशेन केलां बरें आनीक सोलोज तशेंच त्रियो दुएत सगळे हितू आहले देखून सगळ्या लोकांक हो तियात्र बरो भाशेन मानवला. शरण खरेंच तुजे मोलादीक विचार तुवें लोकां लागच्यान घेतले आनी लोकांक परत दिवपाचो प्रयत्न केलो. तुज्या ह्या विचारांतल्यान हांवें आदींच म्हटलां की नव्या कलाकारांक खंय तरी उर्बा मेळोंक शकता आनीक तांचो वावर अदीक फळादीक जावंक शकता. तेच भशेन तुजोय जो वावर आसा हो पालकाचो वावर अदीक फळादीक जावंक हांव मागतां. आनीक शरण सांगताक आयची माणका मोतयां कार्यावळ हांगा सोंपयता. शरण बाय खरेंच काळजाचे कोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय बी देव बरें करूं तेवतन बाब. देवान तुज्या तशेंच तुज्या टिमाच्या आशिर्वादाचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. आनी इतल्यानूच शरणा सांगताक आयची माणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. ताच्या हुस्क्यान जे हो तियात्र तुवें पळयला म्हणटच हातून शरणाची भुमिका आसा ताचेर तुजें मत कितें? तें म्हाका एकदम चड बरें दिसलां तेगे करप आनी सगलो एक्शन आनी तेजी भुमिका करप एकदम बरी दिसली म्हाका आनी म्हाका एकदम आवडला आनी सगलो तुजो तियात्र एकदम म्हाका चड आवडला आनी म्हाका एकदम खुशाल बरीत आमी येयल्या. ट्रियो एकदम बेस्ट बरें लागला एकदम बरें लागला एकदम तुमची मांडावडीन आनी रीत रवीसन तुमी बरो तियात्र हो म्हणला ट्रियो म्हणला आनी तो म्हाका एकदम बरला. पूण फाटीं मागीर त्या पेपराचेर तुमी एनावंस केला न्हू तेजेर तें दिलो ना रिव्यू दिलो ना तेजेर दिलो ना तें दिलो ना ट्रियो दिलो ना म्हाका समजना तें कित्याक तर तें. ह्या तियात्रांतल्यान तुमकां कितें कितें मेवलें अशें दिसता? ह्या तियात्रान म्हणल्यार तुगे तियात्र एकदम बरो आहा कांय मिस्टेक काडपा ना. शेरोनान काम एकदम बरें केलां आनी तेका हांव चोयता हांव तेका वळखूं विसरलें. एक्चुली ती आमगे गांवचेंच पूण आनी तें म्हाका सारकी म्हातारी कशी दिसली आनी हांवें तेका वळखलें म्हणटरी कळ्ळें म्हाका तें शेरोन म्हूण. तेगे काम एकदम बरें जालां आनी सगळ्यांनी काम एकदम बरें केलां आनी सगळे लोकांक तुगे तियात्र लायक जाला. तियात्रांतलीं जी हेर जी कलाकारां आसलीं शरणा बरोबर न्हेसतालीं तांचें न्हेसप कशें आसलें? न्हेसप देखून सगळ्यांचें बरें आसलें. न्हेसप बरें आसलें एक्टींग बरें आसलें उलोवप बरें आसलें सगळें बरें आसलें कांय मिस्टेक ना. Get out!